धारबांदोडा, सांगे, केपें आणि काणकोण तालुक्यांचो तिसरो जिल्ह्यांत आस्पाव. जिल्ह्याचे मुखेल केपें जिल्ह्याक कुशावती अशें नांव दिलां. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चेंजीस आत्ता कांयच जावचे ना. सगळो चार्ज हो साऊथ गोवा कलेक्टर ऑफिसांतल्यानूच चलतलो. आमी जो पर्यंत फायनल एस्टाब्लिशमेंट करून कलेक्टर थंय बसना तो पर्यंत लोकांक कसलीच भिवपाची गरज ना. टेम्पररी ऑफिस जातलें. मुख्यालय थंय आसतलें. केपें हांगासर ताचें मुख्यालय आसतलें. आमी पयलीं डिक्लेअर केलां त्या प्रमाणे आनी सगळ्यांक कन्विनियंट. आनी केपें टू काणकोण ही स्पेशल बस सर्विसीस मदल्यान त्या घाटांतल्यान ज्यो आसा पळय न्ही त्या घाटांतल्यान सेपरेट बस सर्विसीस फॉर टू एंड फ्रो फॉर द पीपल फ्रॉम द काणकोणा. त्या खातीर तांकां काणकोणांतल्यान केपें येवपा खातीर अर्देवर सुद्दां लागचे ना. मदलो रस्तो जो तो डिस्ट्रिक्ट रोड जातलो. सरकारांतले आमदार, मंत्री तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांचो निर्णायक येवकार. प्रॉब्लेम ना कित्याक जाणा थोडे कडेन इदी मातशें तेणी फाटीं फुडें करचेच पडटा. व्हडले पयशे ना ते मडगांव वचपाचे पेक्षा आमचे केपें जर जालें जाल्यार सादारण 10-12 किलोमिटर लागीं आसा. कमी पडटा तुमकां. Third district, so everything over there, that district will have its own hospital, like how South district, Azilo asa, that district will have its own hospital tomorrow, own collectorate. So lokankui bare jata ni management instead of coming all the way to Madgaon or whatever. So it's basically it will be good for a micromanagement. The people wanted this. Is okay. So my suggestion, Goa is small, but they don't want to do third district. That they are with them. मजगती सरकारान मुख्यालय केप्यांत करपाचें थारायलां, मात काणकोणच्या थळाव्यांचो विरोध. कोणाय काणकोणकारान आतां पर्यंत आपल्याक बाबा मडगांव अडचण जाता म्हणून प्रस्न सरकाराच्या मुखार उपराशीत केला अजून पर्यंत तरी ना. कोणाची मागणी ना. मागीर अशें आसतना तिसरो जिल्लो स्थापन करपाचो, निर्मीत करपाचें फाटलें कारण कितें? आमकां मडगांव सदांच सोंपें पडलां येवप. केप्यां सारक्या किंवा कुडचड्या सारक्याक वचपाक खूब कठीण आनी मडगांव खूब सोंपें. अशा वेळाचेर तुमी अडचणी कित्याक तयार करतात हो प्रस्न आसा. तिसरो जिल्लो स्थापन करपाक काणकोणकारांचो कांयच विरोध ना, पूण काणकोणचो आस्पाव त्या जिल्ल्यांत करपाक आमचो विरोध आसा. आमकां आशिल्लें तशें मडगांव हेडक्वॉर्टर आशिल्लो जिल्लो आमकां जाय. आनी शिमेंतले आमचे गांव आसा इतले भितर आसात तांकां सादीक आमचे तालुक्याचे मामलेदार ऑफिसार येवपाक तांकां त्रास जाता. सारकी बस मेळना. तेचे मेरेन आतां हो डिस्ट्रिक्ट आसा आमगे स्वता एडमिशन आसा साऊथ गोवा, थंय वचपाक पूण त्रास जाता. थंय वचपाक कनेक्टिविटी कशी? खोदगांवसान काणकोण येवपाक जाय, काणकोणसान मडगांव येवपाक जाय, मडगांवसान मागीर परत डिस्ट्रिक्टान वचपाक जाय. हेतूकूच तेज्या मातात जो पळय आतां जिल्लो आसा साऊथ गोवा तोच बरो आसा. तो बरो आसा म्हण ना. इवन तो पासून आमकां डिस्टन्स वायज आनीक जे पब्लीक ट्रान्सपोर्टा लागून आमकां तो उपेग ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.